कोडूक सोदता नातालांक वळवटा स्वर्गियानूच सोदता क्रिस्ती लोकांक उडयता खडगाक कोडूक सोदता नातालांक वळवटा स्वर्गियानूच सोदता शेमिसांत आमी संपलेल्या जॉन पेरेराक जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे बसत मागुया. आयज लग्ना वरोस समारंभांत झेवियर आनी युजेनिया एस्ट्रोसिव तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागुया. आमकां देव आशिर्वाद आनी कृपा सुभागपणी दिता ती घेवंक आमी खालते आनी उक्ते जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुगाळ भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां दिल्ले दोळे आमकां नदर दिल्या ती आमकां मन दिलां तें बंद करूंक न्हय पूण उक्तें दवरून पळोवंक समजूंक मानून घेवंक आमकां आपयता. तर उक्तेपण आमकां दी म्हूण खालतीकायेन आमी उक्ते जावंक आनी जेजूक मानून घेवंक मागुया. दूख दवरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पसत जिवन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्त्यांच्या जिविताक पळोवं. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा, आमच्या दोळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आमच्या सडनराच्या येण्याक
व्हडी जागृतायेन ओतरेकून रावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कुरपा दी. ताणें शिकयलां तशेंच पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन आमी जागे आसूंक आनी दावी दावी ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता सस्तेच्या सस्नांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सर्वंडार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुका फायद्याचें तें तुका शिकयतां. तुवें ताकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चींत दिलें जाल्यार एक नदी भाशेन तुजी कुशालकाय जावंक पावती आनी दर्याच्या लारा भाशेन तुजें प्रमाणीकपण. रेवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कोणया इतली तुजी संस्कृत. तुजें नांव म्हजें सोरशिल्लें केन्नाच नोपय जातें ना, ताचो नास केन्नाच जातो ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो मनीस नोश्ट्याची बूद घेवन चलना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर तांचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. व्हांवत्या वाडाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काडा प्रमाणे जातात फोडां आनी कदींच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोड. जबाब. सर्वेस्पराचो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय. तो कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्ट्याची वाट निसणटणांक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उद्गार. सर्वेस्पराचो 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 सोमी येता ताका मेळूंक भायर सरात, तोच तो शांतीचो कुंवर. सर्वेस्पराचो 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांचे उरपणजी कोडे उलोवन जेजून म्हणे, हे संस्थीक कोणा लागीं म्हूण हांवें सोर करची? मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायले आनी तुमी नाचले नात. आमी विलापले आनी तुमी रोडले नात. अशें म्हणटल्या भुरग्यां परी ही संसद. तोरजू हांव जेवण तशेंच पिवण चाके नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा,
ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटा, हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, 2 वसूलदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट. तर देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फळां उदेशी रुजू जावन येता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणली तुका क्रिस्ता. जमगार भाव भयणो, आमचो देव सुपूर्ण पवित्र आनी व्हडतो. तो केन्नाच चुकना. ताचें सगळें सुपूर्ण आनी बरें तें आमकां दिसता आनी आमकां उक्तें जाता. सो तो शिकयता, सुचयता, सारकें तें सांगता आनी तें मानून घेवंक आमकां उक्ती जावंक आपयता. आमी कितलेय सोबीत वस्तू वरवीं वो चित्रां वरवीं वो घोडितां दाखयलें जाल्यार जरी तर एका मनशाचें मन तें कितें घडलां, तें कितें दाखयता, सुचयता, उक्तें जाता, दिसती पडटा तें तो मानून घेना. थोडे धांपता, मन बंद करता जाल्यार कान ताचे बंद जाल्यार कितलेंय दाखोवंक, कितलेंय सुचोवंक, कितलेंय उक्तें करूं तें अमत्या कोरशा उदक जाता. पूण आमी खालते जाता, उक्तें जाता, मानून घेता तेन्ना आमकां देव आपणाकूच उगडटा, आपणाचीच बऱ्यो वस्तू आमकां सुचयता, दाखयता आनी बऱ्याक आपयता आनी बरें आमचें सगळें करता. ह्या बऱ्या देवा सगळें ताचें हाजीरपण सदांच बगूंक तो सुचयता, दाखयता, शिकयता, तें शिकूंक, मनान घेवंक, आटापूंक, नियाळूंक, समजूंक, जिवितांत पाडूंक आनी जिवीत ताच्या उतरां, सुचोवणी आनी सांगण्या प्रमाणें सारूंक आमकां तो आयज आपयता आनी तेंच करूंक आमकां आदार करपा दिता. जेजू आपयता, जेजू सुचयता, जेजू आदार दिता आनी जेजू आमचें सगळें रावता आनी वावुरता. ताचें हाजीरपण, ताचो सांगात, ताची सुचना, ताची शिकवण सदांच मानून घेवया आनी त्या प्रमाणे जिवन आमची जिविताची पावलां मारूंक, आमचें जिवीत सारूंक आनी ताका मानतात ते भाशेन आमी सदांच मेळूंक आनी आसूंक हें आमी सान मागुया. भेटोनेक आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोन हाडटा, आमची काळजां तातून घालता, आमची मनां तुकोर पिता, स्वीकार कर प्रार्थून मागता. तोमा उंडो आल्तार हाडटा, ताका चोरून समोर बिता, आमचें सुख दूख तोच पेटयता, मानून घे म्हूण विरोध करता.
Jesuci cosatolo amca vortu tomertolo Jesu amce arzatolo Dakazoros odolotolo Jesus rogot dozatolo Jesu amka iwon didlo amco okno dadozatlo म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सर पोदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सविस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावोनूय जाल्यारूय हे भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारूया, आमी जी सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय वोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोदवेदारा आनी सासण्याच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक थारणाचें दार आमकां उगडलें. हे बरें धीर धरून आतां आमी आशेता ते तुवें बासलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dalbaraco sorvispor tu, sorganizozat, volea tu cea voi bova, tu sorgin tu ca zoi, 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 zoi. Sorvesporacinavi, pietata cazoi soi, tu sorgin tu cazoi soi, 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 soi. बापा, खरोच तूं पवित्र तर सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरण संसमवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास
नवे आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good por good to hear. Gesù mero, Gesù জীবনসা, Gesù নব্যান এতলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अचिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांक त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भागून धरून दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां बांटू दी. तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. Amen. जेजून आमकां सोबीत मागणें शिकयलां. तातूंत ताचें राज सोदूंक, ताची खुशी पाडूंक, आमचो दिसपटो गिरायस आमकां मेळूंक, तशेंच हेर सगल्यो गरजो जेजूच्या मागणे बरोबर बापाक उबारून म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तल्लेन पोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदका कुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय त्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणेच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दी. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक हांव पयल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजी पितृचे म्हाका फोवना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया. आमचे मोदल्या कोणाक D1 पान 47 D1 पेज 47.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पसणांक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी धादोश जाल्या. जेवच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवयन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लोभ दिवंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पोदविदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक आमी गायन गावुया. तारका ये बेगी बेगी जी 16 पान 106 जी 16 पेज 106. Tarka ye